मोदी सरकारान 18 ते 22 सप्टेंबर मेरेन दवरला संसदेचे खासा अधिवेशन। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीन केली घोषणा। सूत्रा म्हणता एक देश एक वेंचणूक। युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाचेर जावं येता चर्चा। अदानीने $1 अब्ज हांगचे थंय करून शेअर वाडयले। चीन्याचो हात, राहुलाचो प्रधानमंत्र्याचेर बाण। अदानीक सीबीआय ईडी लागना। सेबीचे चौकशेत गुड्डू लसाव। राहुल मागता जेपीसी। चंद्रयान 3चे मोहिमेत भारताक आनीक एक येस। तरेतरेच्या मिनाचो सोद। ऑक्सिजना उपरांत रोवराक सापडले सल्फर। इस्रोची घोषणा। रोवराची दिशा बदलपी व्हिडिओ मीडिया। बाणस्तारी ॲक्सिडेंटाचे केशीत आपाचो फुडारी अमित पालेकराक अटक। गाडी चलोवप्याक साल्वार करूंक फेक ड्रायव्हर उबो केलो म्हूण आरोप। त्या ड्रायव्हराकूय अटक। अमित पालेकर जामिनाक। बाणस्तारी ॲक्सिडेंटाची केशीत परेश आनी मेघना सावडेकराक सोडल्यात। अमित पालेकराचेर कारवाय कित्याक आपाचो प्रश्न। अमित सरळ मार्गान बीजेपीत येना म्हूण खंय अटक। कुंकळे हायस्कुलात विनयभंग प्रकरणात पीटी टीचराक अटक। आमदार एल्टन दिकॉस म्हणटात ताचे आड आदीक आगाई सरकारान ॲक्शन घेवची। पाड्डळा विनयभंगाचे केशीत पीटी टीचराचो जामिनाक अर्ज 5 सप्टेंबराक सुनावणी। ते वटेन उत्तर गोंयांत एका प्रोफेसराचेर लैंगिक छळाचो आरोप। बायला पुलीस स्टेशनात कागाळ। पुदुचेरीचो सभापती इंबलम शिवलोमान गोंयच्या राज्यपालाची घेतली भेट। ताचे बरोबर पुदुचेरीचे 21 आमदार राजभवनात। मुख्यमंत्र्याकूय मेळ्ळे। बांदोड्याक उंडीर एसटीपी प्लांटाचे काम लोकांनी आडायले। अधिकाऱ्यांक घेराव। भराव घालूंक हाडिल्ले ट्रक धाडले परत। लोकांची पीडब्ल्यूडी मंत्र्याकडेन बसका। संजय स्कुलातलो खासा भुरगो पोन्ने टेक्निकल एज्युकेशनाचे बिल्डिंगे वयल्यान पडून जखमी। रॅलिंग तुटिल्ल्यान अपघात। आमदार कार्लूस मागता दोशींचेर कारवाय। गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कुटीचे MRF शेडीत रेड। प्लास्टीक जळयता म्हूण कळटनाच कारवाय। व्हॅलिडिटी सोंपिल्ल्या सॉफ्ट ड्रिंकाचे बाटल्यांचोय सांठो। बांदकाम परवानो दिवंक 18 लाखांची लाच घेतली म्हूण साल्वादोर दिमुनचो पंच कृष्णकांत चोडणकर आड परवरे पुलिशेंत FIR। कृष्णकांताक पुलीस सोदतात। मणिपुरात परत हिंसाचार, चौगांक मरण। कुकी ग्रुपाचो चूर। चंदपुरात एमर्जन्सी शटडावनाचो उलो। पाक व्याप्त काश्मीरातल्या गिलगिटात तणाव। शिया फुडारी आगा बकीर अल हुसैनीक सोडात ना जाल्यार भारतात विलीन। आंदोलकांची शिटकावणी। नव्या आर्थीक वर्सा भारताचो पयलो तिमाहीचो GDP जाहीर। एप्रिल ते जून मेरेन 7.8% वाडलो। राष्ट्रीय सांख्यिकी कचेरेन डाटा केलो जाहीर। अमेझॉनाची भारतीय पोस्ट सर्व्हिसा बरोबर कबलात। फास्ट डिलिव्हरी खातीर रेल्वे बरोबर भागीदारी। अमेझॉनाचो सिनियर उपाध्यक्ष अमित अगरवालाची घोषणा। दक्षिण आफ्रिकेत जोहान्सबर्गात एका निवासी बिल्डिंगेत उजो लागून 70 सोंपले। 53 जखमी। गोवा प्रो लीगात स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाची पेजात सुरवात। पॅक्स ऑफ नागोवा स्पोर्ट्स क्लबाक 2 गोलांनी हरयले। फाल्यां एशिया कपात भारत आड पाकिस्तान हाय व्होल्टेज मॅचीक तिकीट काउंटर उक्तो जाता थंय आसात। तिकेटी सोंपल्यो। मुकेश अंबानीच्या वायकॉम 18 BCCIचे डिजिटल आणि टीव्हीचे राइट्स उखलले। एके मॅचीक 67 कोटी 80 लाखांचो डील।